fiecăruia, morie cogorția. आशीर्वादाचे मागणे प्रार्थुया. सर्वेस्परा सगळे रचनेच्या रचणारा, तुझे सृष्टी तुका वाखणता. तुझे संगी मेळोवन आम्ही तुझ्या सारखे आदी रूपाचे जावन रचलेले मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडचो त्रास लागूंच्याक ही पृथ्वी तुवें आमकां आमच्या हातान केलें. ती बसोवन दिसपडचे रामपिर्ण काडले. वामटी बळ जावन लागल्या या नव्या भाताचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे नवें वेळें आमकां आमच्या कुटुंबा सांगता आज पयले फावटी सेवतना आमचो मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडून दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माय मरये बरोबर एक दीस तुका तुजे सांगता सासणाचे सूख भोगीशें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रज्ञान भक्तीन वंदिया. चळवळेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित्रत्याग केल्ल्या देवा आमी हरसिया. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रज्ञान भक्तीन वंदिया. चळवळेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित्रत्याग केल्ल्या देवा आमी हरसिया. देवान संवसाराचो मोग केलो, आपल्या पुताक संवसारी धाडलो. मोरयेक खुशी सतमोनीक जालो, बापा काळजांत चढवणदार जालो. देखून मोरये संगी आमी चड मेळ्या, देवा करता बलिदान भेटोवया. देखून मोरये संगी आमी चड मेळ्या, देवा करता बलिदान भेटोवया. चळवळेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित्रत्याग केल्ल्या देवा आमी हरसिया. देवाची उतर आयकून जिये, मोरयेचे जीवन आमकां प्रेरण. खुर्सा मुखान जिवितान जल्मो, मोरी माय आमकां दिता आदर. देखून मोरये संगी आमी चड मेळ्या,
तुझे संगी आम्ही सरमिळ्या देवाचे कुशे प्रकारची येव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या तुम्ही जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मुख आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं मोगाचेलो हे कुटाम जावन सोम्याच्या जेवणांत सांगाता मेळ्ळ्या आईची देवस्तुती मोरये बरी देवाच्या मोगाक साक्ष दिवंक उलो दिता मोरी माय देवाच्या योजनांत सहभागी जाता आणि अशें सर्ग संसाराची आवय जाता सोडवणेच्या चरित्रेंत तिची जबाबदारी विशेष रीतीन पाळिल्ल्या खातीर पोय सभा वर्तो मान दिता आणि हे मोंती फेस्त आमकां फावो जाता आज आमी मोंती फेस्त सांबाळटना आमचो कुटुंबा स्पिरीत बळादीक जावं दी चलयांतय आनी बूक निवारचेतय आमी उदार जावच्याक आदार जावं दी हे हिरादे मोतीन दवरून एका मनाची आणि एका काळजाची जावन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया भाव भयणीनो मोरयेचो जल्मा दीस आमी हांगासर आयच्या दिसा आचरण करता आसतना मोरी देवाचें देणें आमकां जावन आसा जोखीम आनी अन्नाच्या कुशीत हांव देवान संवसाराक दिल्लें हें देणें मोरये आपल्या जल्मात हांव अखेर पर्यंत देवाक खाल जाता देवाची कुशी जारी करता त्या बसत तिका देवाक देवपुताक ह्या संवसाराक दिवचें भाग फावो जाता त्या वरवीं देव माता जावन आनी जेजूच्या मिसावान संपूर्ण तरान वांटिली जावन जेजू तिका आमचे बसत भेटोवन दिता ह्या भेटोवणे मारिफात मरी आमच्या कुटुंबाक एक बळ आनी आदर्श कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना कुटुंबाक जाय जाल्ले देवासांव जाय जाल्ली भक्त मरये मारिफात आमी देवाक भेटयता आसतना देवा थंय आमचो एकवट सोडोवंक आनी देवाची खाकूळ आमकां जोडूंक साध्य जाता तर मरये द्वारी आमी प्रत्येक तरान आमचो कुटुंबाचो एकवट सांबाळया प्रत्येक जावन भुरग्यांक चड मात दिवया वडिलां थंय घामान दिवया स्त्रियांक रक्षण दिया आनी चले भुरग्यांक ह्या संवसारांक पळोवचें भाग दिवच्याक आमचें प्रयत्न जावं दी हें सर मानून घेवन आमी देवाक अर्घां दिता आसतना ह्या दिसा आमची कुटुंबां पवित्राची कुटुंबां जावन मुंदरसून व्हरूंक देवाचो काकुळतांनी आदार मागया आमी असंच जावन आसां पातकान पडटा तरी आमच्या पातकाचें बक्षणें देवाच्या काकुळतेन आमकां लाभता देखून एक घडीभर आमच्या पातकांची दुखदान आमी बक्षणें मागया आनी आमकांच ह्या बलिदानाक तयाराय करया सगळें आमी सांगता मेळोन म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारू सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेव सदांच आमकां मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणटाक मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो
ईसा संसारी शांती ताच्या ईसा सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोत्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक खोबी अत्यार संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू खोबी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भगवंत आमकां मरयेक तुवें जल्म हाडली हो तिजो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमतांव तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेम मेप्रेता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बागार भोव पुर्विल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरेस्पर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायली तशी परतून येतले सरेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना जावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो आसिरियाकार आमच्या देशाचेर धाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरची जाल्यार आनी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले हांव ते तालवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचें उतर हें सर्वेस्परांतय
सांव पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपूण दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावं ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असेले येवजणीक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचे उतर हे. Alleluia, 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 Alleluia. Pagitu ao par morie man hogla pauzale tuce tabun zalmalo Christam sosomi. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. वातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इसाक असो बापय. इसाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेस असो आनी जेराज असो बापय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापय. आराम अमिनादाब असो आनी अमिनादाब नासोन असो आनी नासोन सलमोन असो बापय. सलमोन बोआज असो बापय. राहाब तांची आवय. बोआज ओवेद असो बापय. रूत तांची आवय. ओवेद येस्से असो आनी येस्से दावीद रायसो बापय. दावीद सलमोनचो बापय. उरियाची बायल सलमोनची आवय. सलमाऊ रेहेबोम असो आनी रेहेबोआम अबिया असो आनी अबिया आसाचो बापय. आसा योसोफात असो. योसोफात योराम असो आनी योराम ओसियाचो बापय. ओसिया योताम असो आनी योताम आकाज असो आनी आकाज हिजकियाचो बापय. हिजकिया मनस्सेचो. मनस्से आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय. योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परचेक बाबिलोनाच्या गांवांत जावन गुलाम करून व्हेल्लें. बाबिलोनचे बंदडे उपरांत यकोनिया शेअल्तियेल असो आनी शेअल्तियेल यरुबाबेल असो बापय. यरुबाबेल अबियूद असो. अबियूद एलिकियाम असो आनी एलिकियाम आजर असो बापय. आजोर सदोक असो आनी सदोक आकियम असो आनी आकिम एलियूद असो बापय.
एलियुदू एलियासर असो एलियासर मातान असो आनी मातान जाकोब असो बापय जाकोबू जुजेचो बापय जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त क्रिस्तचे जनन हे परी जालें ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं खारार जालें पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जाली तिचो पती सुते नितीवन मनीस तरी मोरयेक आपाकीत हाडूंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सरस्प्रासो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गरज सोमो पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतले सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण संचाक प्रवाद्या मरिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें एका अंकास चली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली ताका इमानुएल म्हणून आपयतले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ देवाचे उतर हे बाळक मोरयेतय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो युवाजनानो भावानो आनी भयणीनो कोविड-19 उपरांत सवार संगती ऑनलायन जाल्यात इस्कॉलां ऑनलायन मुखार चलतात परीक्षा ऑनलायन मुखार जातात शॉपिंग ऑनलायन मुखार आमी करता आमकां मनोरंजन आज ऑनलायन मुखार मेळटा आमचे सर्व संभ्राम आज ऑनलायन जाल्यात आमकां जेवण स्विगी आनी झोमॅटो ऑनलायन फ्लॅटा मुखार आमकां मेळटा आनी कोविड-19 उपरांत मिसाचें बलिदानी सबारांक ऑनलायन मुखार पळोवंक मेळटा आमची भुरग्यांची दोतोनी ऑनलायन जाल्या आनी आमचें काम वर्क फ्रॉम होम म्हणून ऑनलायन जावन गेलां अशें म्हणटा आसतना एका व्यक्तीक एका नव्या कंपनीक भरती जावचे पयलें ताका इंटरव्यू आसता ती ऑनलायन करच्यांत कांय विशेश ना अमेरिकाची एक कंपनी थोड्या क्वॉलिफायड मनशांक व्हिडिओ कॉन्फरन्स मुखार इंटरव्यूक अपॉयंटमेंट दितात आनी इंटरव्यू करचो सांगता आयचो इंटरव्यू करचो तो कामाचो ह्या हुद्दो कितें गे म्हळ्यार डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स नुसतना आनी फर्स्ट टायम आयकुचें डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स म्हळ्यार कालें आनी तो म्हणटा रिक्वायरमेंट कसले जाय जाय पयल्या सुवातेर स्टॅमिना आसूंक जाय उबे रावनूच काम करचें पडटा बागोवन काम करचें पडटा आनी हाका स्टॅमिना भोव गरजेचें तो इंटरव्यून भाग घेवची 12 जाणां आसली ती सवाल करतात कितलीं वरां काम करी जाय तो म्हणटा इंटरव्यू काण घेवचो दिसाच्या 24 वरांय हप्त्याच्या 7 दिसय म्हयन्याचे 30 दीस आनी वर्साच्या 365 दिसाय वावर कळन निरंतर करूंक आसा तो आनी एकलो सवाल विचारता आमकां कामा मदें ब्रेक विराम आसा गे आनी जेवणाक वेळ आसा गे तो इंटरव्यू काण घेवचो म्हणटा विराम बिलकुल ना सकाळीं जेवल्या उपरांत मात्र तुमकां जेवंक आनी फेस्ता संदर्भी मोंते फेस्त क्रिसमस न्यू इयर ह्या वेळार गव्हर्मेंट हॉलिडे आसतना तुमकां ओवर टायम ओटी आसता सडीत वावर पडटलो आनी निमाणें जावन आनी एक इंटरव्यू एटेंड करचो मनीस विचारता ह्या कामाक सांबाळ कितलो आनी तो म्हणटा ह्या कामाक सांबाळ 0 फुग्याकच तुमी काम करी जाय तो इंटरव्यून भाग घेतले सकाळ म्हणटात न्हीद ना विशेव ना जेवण सारकें ना रजा ना आनी सांबाळी ना तर कसलो काम ये म्हणून दुरसातात
आनी इंटरव्यू काण घेवन मनीस म्हणटा संवसारांत लाखांनी लोक असलें काम करतात आनी ती जावन आसा आवय. होय मगोचो न्हू, आवय ती निरंतर दिसाच्या 24 वरांय वावर करता. सकाळीं जेवल्या उपरांत ती जेवता आनी तिच्या कामाक कसलोच सांबाळ ती घेना. आनी अशें आवय आमच्या कुटुंबांत एक विशिश्ट स्थानमान घेता. मगोचो न्हू, जेजूच्या आवयचो जल्मा दिसाचो मोंती फेस्ताचें आचरण करच्या संदर्भार आमी आज 3 संगती नियाळ करया. पयलें जावन सोडवणेच्या चारित्रेंत मोरयेचो पात्र, दुसरें जावन आमच्या कुटुंबांत आवयचो पात्र आनी तिसरें जावन आधुनीक संवसारांत कुटुंबाचो महत्व. पयलें जावन सोडवणेच्या चारित्रेंत मोरयेचो पात्र कितें? पवित्र सभेंत मोरयेक विशेश स्थानमान आसा. आमी पळयता फकत तेगा व्यक्तीचे मात्र जल्मा दिसाचरण करता. सक्कड सांताचे तांच्या मोरणाच्या दिसा तांचे फेस्त आचरण करता. दाखल्याक सालोरेस ऑगस्टाच्या 10 तारखेर मार्तीर मेल्लो ताचे फेस्त ऑगस्टाच्या 10 तारखेर. पूण तेगा व्यक्तीचे मात्र आमी जल्मा दिसाचरण करता. पयलें जावन मोरयेचो जल्मा दीस, दुसरें जावन स्नानीक जुवांचो जल्मा दीस आनी तिसरें जावन जेजूचो जल्मा दीस. ह्या तिनी आचरणांत मोरये मागीर एक विशेष संबंध आसा म्हणयेत. पयलें जावन मोरी पापा कथावीण जल्माली देखून, पातकाविणे जल्माली देखून तिचो जल्मा दीस आमी आचरण करता. स्नानीक जुवांचो जल्मा दीस कित्याक म्हळ्यार मोरी एलिझाबेथीक भेट करता आसतना स्नानीक जुवांव एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो आनी मोरयेच्या भेटे वेळार तिचो गर्भ पवित्र जाता आनी पवित्र आत्मे वरवीं एलिझाबेथ मोरयेक देवाची माता म्हणून वळखून घेता. अशें स्नानीक जुवांव गर्भांत रावनूच देवाच्या आवयक भेटता देखून ताचो जल्मा दीस. आनी जेजू मोरये मुखान जल्मालो देवाचो पूत, ताचे क्रिसमस आचरण आमी करता. मगोचो न्हू, सोडवणेच्या चारित्रेंत मोरयेचो पात्र आमी पळयलें जाल्यार आमकां समजता येवे मुखार ह्या संवसारांत पातक आयलें. पूण देवान मनशा कुळाक पातकांत मोरूंक सोडूंक ना. बगार मोरये मुखांत्र ह्या संवसारांत ताणें सोडवून हाडली. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मिका प्रवाद्यान केल्लो तो प्रवाद. जेजू जल्माच्या 750 वर्सां आदीं बेतलेहेमांत हांव सासणाक राजवड करचो राय उदेंवन येतालो आनी इंच बरवसाची उतरां इजाइया प्रवाद्यान प्रगट केल्लीं आसा. एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. मिका प्रवाद्यान इजाइया प्रवाद्यान एका स्त्रिये मुखांत अंकवार चलये मुखांत्र जेजू येतालो. पूण ती अंकवार चली कोण म्हणून खंयसरी सांगूंक ना. पूण आयच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें जाल्यार जेजूची वंशावळ आयकली आनी त्या वंशावळेच्या निमाणे मोरये मुखांत्र जेजू आयलो म्हूण सांगलें. आनी विशेश जावन मातेवाची सुवार्ता अध्याय 1:16 आमकां सांगता मोरये जावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें पोरण्या सल्ल्यान ती केल्ली बसवणी नव्या सल्ल्यांत संपूर्ण जाता आनी ह्या मुखांत सोडवणेच्या चरित्रेंत मोरी एक विशिश्ट स्थानमान घेता. जेजून म्हळां दोंगरा वयल्या प्रसंगांत हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तर जेजूक आमी सुर्याक सरी करयेत. पूण तुमकां कळीत आसा सूर्य उदेवच्या पयलें सन फांत्याचें नखेत्र दिसून येता. मोरी जावन आसा एक फांत्याचें नखेत्र. जेजू जल्म येवच्या पयलें मोरी ह्या संवसारांत एक फांत्याचें नखेत्र जावन आयली. देखून म्हाका नोट सोडवणेच्या चरित्रे मोरयेचो पात्र आमी नियाळले उपरांत आमच्या कुटुंबांत आवयचो पात्र आमी जाणा जावया. एक फावटी टिचर भुरग्यांक सवाल करता आनी पाठ करता आनी म्हणटा मॅग्नेटा विशयांत म्हणजे कन्नडांत आमी अयस्कांत म्हणटा ताचे विशयांत पाठ करता आनी मॅग्नेटाची विशेशता ताचे गुण ह्या विशयांत सविस्तार भुरग्यांक शिकयता. आनी दुसऱ्या दिसा भुरग्यांक आदल्या दिसा केल्लो पाठ कितलो समजलो म्हणून
ते टेस्ट करच्या इराद्यानं तांकां एक सवाल विचारता. सवाल कितें म्हळ्यार म्हजें नांव लेटर एम तो सुरू जाता, म्हज्या नांवाक 100 अक्षरां आसात आनी म्हाका दुसऱ्यांक लागीं व्हरची सकत आसा. आनी भुरग्यांनी आन्सर बरयलें. 50% जागे चड भुरग्यांनी मॅग्नेट म्हूण बरोवच्या बदलाक मदर म्हूण बरयलें. कित्याक मदर म्हणलो शब्द एम तो सुरू जाता, ताका 100 अक्षरां आसात आनी हेरांक लागीं व्हरची सकत आसा. पूण मगोचो न्हू तेंचो सवाल आज हांगासर आसलेल्या भुरग्यांक हांवें विचारलें जाल्यार मॅग्नेट आनी मदर बरोवच्या बदलाक ती मोबायल म्हूण बरयतात. कित्याक मोबायल एम तो सुरू जाता, ताका 100 अक्षरां आसात आनी ताका भुरग्यांक मात्र न्ही सगळ्यांक व्हरची सकत आसा. आज भुरगे रडटा जाल्यार मोबायल दिल्यार भुरगे रडणे रावयता. देखून आवय पळया मगोचो न्हू मॅग्नेटा विशयान पाठ केल्यार भुरग्यांनी जाप दिली आवय म्हणून. तशें म्हणटा आसतना एका कुटुंबांत आवयक एक विशिश्ट स्थानमान आसा म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. आनी मोरी माई फकत जेजूची आवय न्ही, आम्हा सर्वांची आवय जावन आसा. कित्याक जेजू कुर्सार मोरच्या पयलें तो म्हणटा आपल्या शिसांक आज जावन ही तुमची आवय आनी त्या दिसा जावन आमची आवय ती जाल्या. मगोचो न्हू आज आमच्या कुटुंबांत आवयचो पात्र नियाळ करता आसतना आमच्या आवयचेर आमी नदर घाले जाल्यार आमकां समजता. सकाळी उठले जावन राती न्हिदता पर्यंत ती वावुरता. वर्साच्या 12 म्हयने तिका काम चुकल्लें ना, पूण तिका पुरासाण म्हणली भोगना. तिच्या कामांत एक नया पयसो सांबाळना तरी ती समाधानीन तृप्तीन जियेता. आज थोड्यांक लाखांनी सांबाळ मेळ्ळ्यार आनीकी सांबाळ जाय म्हणून आशेता सोडल्यार, पूण आवय सांबाळ नासतना ती तृप्तीन जियेता. आनी आमचे खातीर इतले सक्कड केल्ल्या त्या आवयन आमचे जावन अपेक्षेचें कितें म्हळ्यार फकत मोग. त्या आवयक जर कुटुंबांत जावन आपल्या भुरग्यांक जावन आपल्या पोतीत जावन आनी हेरांत जावन मोग मेळ्ळो जाल्यार ताची की वर्ती जातोच काय संतोश दुसरो ना. पूण विपर्यास कितें म्हळ्यार आज ह्या आधुनीक संवसारांत आमच्या घरांत मोबायल, TV, मायक्रो ओवन आनी हेर व्हडल्यो व्हडल्यो टेक्निकल मॅशिनां आमच्या घरांत आसा. पूण थोड्या कुटुंबांनी आवयक घरांत जागो ना जाला. आसऱ्याच्या 4 वणटी मदें आज जियोवची परिस्थिती त्या आवयक फावो जाल्या. मगोचो न्हू आवयची भोगणां आमी नियाळया. एक आवय भुरग्यांचे खातीर इतले वावर करता आनी ती उतर प्रायेक पावल्ल्या वेळार म्हज्या भुरग्यां जावन नातरां जावन मोग मेळत जाय म्हूण ती आशेता. आमी ल्हान आसतना पडुल्या वेळार आमकां खेळोवन पटलोवन 2 कीस दिल्ली ती आवय आज वणटीच्या 4 आसऱ्याच्या 4 वणटी मदें ती आसता आसतना तिची बेजाराय तिचे एकसूरपण आमकां चिंतूंक साथ दिना. मात्र न्ही त्या आवयन केल्ली तरी सूख कितें म्हणून आमकां समजना. मगोचो न्हू तिसरें जावन आधुनीक संवसारांत कुटुंबाचो महत्व. आदल्या काळार आमची कुटुंबां व्हडलीं आसलीं, तेका कुटुंबांत 10-12 भुरगीं आसलीं. पूण आज कुटुंब ल्हान जालां. 1 वा 2 भुरगीं चुकल्यार 3 भुरगीं. आदल्या काळार सगळे कुटुंबाचे सांदे सांगाता बसून जेवताले आनी कुशलाय उलोवन ती संतोशान जेवण करतालीं. पूण आज माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं मोबायल TV वरवीं सांगाता जेवण ना जालां. आदल्या काळार व्हडलें कुटुंब सांगाता बसून मागणी करतालीं आनी आज माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं सांगाता करूंक मागणी करूंकी कुटुंबाच्या संद्यांक असाध्य जालां. थोड्या कुटुंबांनी आवय वा बापूय सकाळीं वेग्गी कामाक वेतात, भुरगीं उठच्या पयलीं कामाक वेतात आनी रातीक लेट येतात. भुरगे न्हिदले उपरांत फाटीं येतात. अशें म्हणटा आसतना साबार भुरग्यांक आपल्या आवयचें आपल्या बापायचें तोंड पळोवंक अवकाश ना. आनी थोडी आवय बापूय परगांवांत आसा न्हू, भुरग्यांचो मोग भुरग्यांक आवयचो मोग ना जाला. देखून मगोचो वडिलांनो आमी भुरग्यांक वेळ दीत जाय. जर तुमी आतां भुरग्यांक वेळ दितात तुमच्या उतर प्रायर तुमची भुरगीं तुमकां वेळ दितात. पूण कोविड-19 वरवीं मगोचो वर्क फ्रॉम होम सुरू जाल्ल्या उपरांत आमच्या कुटुंबाचे जायते सांदे कुटुंबांत सांगाता मेळ्ळे. पळय देव एक मांडावळ घालता कुटुंबान सांगाता जियेचें म्हूण अपेक्षीत. आनी आज पळया विकेंड कर्फ्यू आसल्या वरवीं आयताराची मिसानांत पूण मोरयेच्या फेस्ता दिसा आमकां फिरगस घरांत
व्हडा संख्यान हजर जावंक एक अटवरतो अवकाश फावो केला देखून मोरी माई केदाळाय सगळ्यांक सांगात हाडूंक प्रयत्न करता आनी हे एक निदर्शन ह्या विकेंड कर्फ्यू आनी कोविड-19 संदर्भार देखून मगोचनो आमची कुटुंबां आमी बरी करी जाय प्रत्येक जावन आमी वडिलांनी भुरग्यांक बरी देख दी जाय थोडे फावटी अशें जाता की आवय आनी बापूय सगळो दीस वॉट्सॅपार आसतात मोबायलार आसतात आनी भुरग्यांक मोबायल वापरी नाका म्हणटात आवय या बापूय सगळो दीस टीव्ही पळोवन तांचेच टीव्हीर मग्न जावन आसा भुरग्यांक टीव्ही पळयनाकात म्हणटात पयलें जावन वडिलांनी बरी देख दी जाय आनी भुरगीं जे कितें वडिलां करतात तेंच शिकतात देखून कुटुंबाच्या वडिलांक व्हरतो जबाबदारी आसा भुरग्यांक बरी देख दिवची आनी आज कोविड-19 वरवीं ऑनलायन इस्कॉल जाल्ल्या वरवीं साबार आवय बापायनी भुरग्यां सांगता क्लास आयकोवची बरी आज जाला म्हणजे दीस बेता बेता आवय बापायची जबाबदारी सोडूनच वेता देखून मगोचनो आमी प्रत्येक जावन कितले बिजी आसल्यार कुटुंबांत सांगाता जेवण करी जाय एक जेवता आसतना एकामेका आमी उलयता आनी उलोवन आमचे सुख दूख वांटून घेता जायते फावटी मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडींग जाता आनी लग्न जिवितांत फूट येता जर सांगाता जेवतना आमी आमचे समस्ये विशयांत उलयले तर साबार समस्ये आमकां पयस करूंक साध्य जाता सांगाता मागणें करचें भोव गरजेचें कशें पळय सिमेंट एक बांदप घट्ट सांबाळटा गे मोरयेचे तेर्स आनी मागणें कुटुंबां एकवटीत दवरूंक आमकां आदार दिता देखून आज मध्य सायबिणीचें फेस्त आमी आचरण करचे संदर्भार आमी मोरये मायेक मान करया आमच्या घराच्या आवयक आमी मान दिवया जर तिचे लागीं खंयच्याय कारणाक लागून मनस्ताप आसा राग आसा तर आवय लागीं बोगसाणें मागून आवय सांगाता जेवण जेवन आमचें कुटुंब एकवटीत करया आनी मोरी माय आमकां हर एकल्याक सदांच एकवटान जियोंक कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून आमी सर्व ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा लागीं मागया आमेन. आमी तुका आयच्या दिसा अर्घां दिता तूं आमचे मदें आसून आमकां सांबाळताय राखताय आमी तुज्या लागीं विनंती करची ती मागणी तूं स्विकार कर आमच्या गरजान पाव आनी आमकां राख म्हूण तुज्या लागीं मागता बापा होय सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सगळ्या क्रिस्ती फर्जेक मुरयेची सेगोन शिकोवंक आनी तांकां तुज्या पुतात एकवटीत सांबाळूंक कृपा लाभय म्हूण मागता मोरये माये मारी आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां बरें मोन दी म्हणून मागता. मोरये माये मारी आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या घरांत शेजारा कामा तळार आसच्या सर चलया भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखूंक गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळांक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. मोरये माये मारी आमचे मागणे आयकून घे. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. फिरगज कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटीत रितीन फिरगजेचे उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. मोरये माये मारी आमचे मागणे आयकून घे. सर्गींच्या बापा संवसारार विस्तारलेल्या मरेकार पिडा तावण आमकां राख आनी सांबाळ. कोरोना पिडा बेगीन आमचे तावण निवार आनी आमची कुटुंबां सर विघ्नांतले वायटांतले पिडा शिडेंतले राख म्हूण मागता हांव.
मोरये माये मरिफात आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या सर्व योजनांक तांच्या शिकपांत तशेंच वावरांत प्रतिफळ लाभय. तांणी आमच्या पिरगजेंत कुटुंबांत आनी समाजांत बरी देख दिवन सर्व वायट सवय पयस करून सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवन आदर्श जिवीत बांदून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. मोरये माये मरिफात आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गवांतच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी दी. कुटुंबा खातीर तांणी करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. मोरये माये मरिफात आमचे मागणे ऐकून घे. या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाचे शांती समाधानाचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आनी मोरये बरी ख्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. मोरये माये मरिफात आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या पसोत आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या हिता पसोत हा क्रिस्तांवामध्ये जिवंचे आमी एक बऱ्या देखीचे क्रिस्तांव जावन मोरये बरी हर एकल्याक लागीं वडोवंक क्रिस्ताची वळख दिवंक प्रत्येक कृपा आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या बापा ही आमची मागणी तुका भेटयता. सदांच तूं आमचे सगळें आसून मर्यादारी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्याद्वारी आमकां तूं सांबाळताय राखताय. ह्या दिसा आमी कुटुंबांत संगत मेळ्ळ्या वेळार तुजे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर घाल आनी सदांच तुज्या उदारपणान आमकां राखून व्हर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं क्रिस्ताच्या साधे मोडे वाटून घेवच्या सर्व आमचे ल्हानांतल्या ल्हान भावनांमध्ये उदार काळीसी बापा तुझे. आमी बापा तुझी भुरगीं बाळा काडी घेवन आयल्या पांयां तळा.
आनी न्हू मुझ्याने तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात नमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र विचारावाक ईश्वर मानून घे. ओ मोगाळ बापा व्हडा मोगान आमकरीच्या कुसवांत आमकार मरयेचे सैम घेतिल्ल्या तुजे पुताक आपल्या आवयचें आमकार पण विभाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां फातकाच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपणास समर्पणाक घेवन तुजे मुखार व्हरूंक फावो हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मा दिसा नित्यम करी मरयेक आमी नामान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या आमकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा पंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंस आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे थांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्र उजता. उदेंती ताव नसतमत पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक काशापत जा तूं जमत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता. तो फारा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समातपूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें रगत
पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावाक तसो गुट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सुचल्या कश्ट मरण असो ताज्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपण असो आनी सगळा सुडल्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी जगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजे दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन अंकवार मुरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस भक्ता संगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विरोवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या गवळ्या आनी मान्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक फावर्तांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून सुमयान शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमी पातकां दोस आनी आमकां डावंक नाका कोण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाक उलटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आमी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांतीन एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेका शांती दियात.
शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची घातूक कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची घातूक कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओस जेजू देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सम्या तो म्हजे करमशे म्हाका पावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली तांबानातली ही भूक तान भागो आमी या दुडून आसताना विकते घेव फारी करण्याचा पिये ससनत वारच्या कानाक लाले आमी या प्रार्थुया रितीच्या बापायच्या दिसा जल्माले भगवंत आमकां मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फातें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश बरयत काळजान तिजे वरी मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका सोराच्या रुपान आमी घेतलां तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक आत्रेगोवन सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे एकवटान सदां काळजी सोमेस्त मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा वाहनाचेर आमी आशिर्वाद मागता सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार स्वामी तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं प्रार्थुया मोगाळा बापा आमच्या रचणारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय हांगासर हजर आसल्या सर वाहनाचेर तुजी आशिर्वाद घाल तुज्या कृपेच्या देण्यांनी ती भर आनी सर आमकां सदांच आमच्या जिवितांत वाहना मुखार आमी करचें सर बरेपण आमकां लाभून दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बाळक मोरये कामी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुला चेल्यानी मान करूया बाळक मोरये मान करया संतोषाचे मालिक तूं बाळक मोरये तुझो प्रकाश
कामी वंदिया गायनानी पिका वर्णिया फुलांजेल्यानी मान करूया बाळक मोरे मान करया. आमच्या फिरगजेची नवी वेबसायट www.beltangadichurch.com ही आज आमी हांगासर उक्तावण करतले. हांव त्या संदर्भार उक्तावण करूंक हांव फुडें आपयतां आमच्या फिरगजेचो विगार दी बाब जोसेफ कार्डोजा, तशेंच आमचो सैरो याजाक, तशेंच आमचो गांवकार बाप रोहन बिस्पाचो सेक्रेटरी, फिरगजेचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर समितीचो कोऑर्डिनेटर तांणी मुखार येवचें. आनी वेबसायट तयार करूंक आमकां आदार दिल्लो जावन आसा विनीत डी आल्मेडा मिलाग्रीस फिरगजेचो आनी ऑजवाल्ड गोवियस आमच्या बेलतांगडे फिरगजेचो आनी बाप रोहन बिस्पाचो सेक्रेटरी आनी थंयसर लॅपटॉपार बटन दाबून आमची इगर्जेची वेबसायट उक्तावण करूंक. विशेष जावन आमचे सोशल नेटवर्क फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर हे चारय अकाउंट आमच्या वेबसायटा मुखांत तुमकां पळोवंक मेळटात. देखून सोशल लिंक्स म्हणून एक विशेष आयकॉन आमी केला. तुमी वेबसायटा मुखांतर हे सर्व संपर्क माध्यमाचे तुमी बरो फायदो जोडयेत. कुंभाराच्या हाती माती रूप घेता, शिल्पीच्या हाती फातराक आकार लाभता, सोनाराच्या हाती भांगार परजळता, तशें एका शिक्षकाच्या हाती भुरग्याचें जिवन बदलता. वय मोगाच्या न्हू आमच्या फिरगजींतल्या इगर्जे वाड्यांतल्या श्रीमंत एडवर्ड डिसोजान आपल्या 30 वर्सांच्या शिक्षकी वृत्तेन विशेष साधनान आनी सक्तीन आपले इस्कॉल आनी शिकपारीत बदलावन कर सप्टेंबराच्या 5 तारखेर शिक्षकांच्या दिसा राज्य प्रशस्ती आपणावन एक श्रेष्ठ शिक्षक म्हूण दाखोवन दिला आसता तांचे थंय आमी सर फिरगजगरां अभिमान पावता. हांचे विशयांत यूट्यूब चॅनलार चंदना वाहिनीचेर आनी सबार पत्रिकांनी समजल्या. तुमच्या त्याग, सक्रिफीस आनी सेवेक लाभिल्ल्या ह्या प्रशस्तेक तुमकां आमी मान बागयता आनी तेंपे उखलता. येदोळ जिल्ल्यांत राज्यांत प्रशस्ती लाभिल्ले परी मुखारी राष्ट्रमट्टारी प्रशस्ती तुमकां देव फावो करून दी आनी मुखल्या तुमच्या शिक्षकी सेवेंत भगवान साहेब सलोदर तुमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हूण विकार बापा सवे आमचे सर फिरगजगरांचे मागणे जावन आसा. आज कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा फिरगज कुटुंबा तर्फेन विकार बाप, सहायक बाप, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजका सवे मान स्वीकार करूंक तुमकां आमी उलो दिता. देखून श्रीमंत एडवर्ड डिसोजा तुमी मुखार येवन मोगाचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. कोविड पिडेच्या ह्या वेळार आमच्या फिरगजींतल्या लोकांक कोविड वॅक्सिनेशन हर एकल्यान घेजय म्हणली जागरण दिवन वॅक्सिनेशन जागे तशेंच टायमिंग्स आनी सर लोकांक फोनाक निरंतर वावर केल्लें जावन आसा. आमच्या फिरगजीचे नर्स श्रीमती जॉयस डिसोजा हे सांतेरेज वाड्यांतले. आतांच्या ह्या काळार ताची निरंतर सेवा आमी मानता. तुका आमी आभारी जावन आसा. हिची सेवा बेलतंगडी गव्हर्मेंट आस्पत्रेंत शुश्रूषकांची मेलविचारकी जावन ही सेवा दिवन आसा. मात न्ही पयले उजिरे आस्पत्रेंत ती काम करतना अत्युत्तम शुश्रूषक म्हणून जिल्हा प्रशस्ती तिका लाभल्या. आस्पत्रेंत सर आमच्या क्रिस्तांव लोकांक मस्त कुमोक्ती करता. जॉयस तुज्या निस्वार्थ सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या सेवेक बरें मागता. तर आतां श्रीमती जॉयस तुवें मुखार येवन विगर बापांत हांव फिरगज कुटुंबाचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण उलो दिता.
आमच्या कुटुंबाच्या पुस्तक नवे जेवच्याक कणशदान दिल्ल्या श्रीमान फेलिक्स रेगोण मुखार येवन विकार बापांत हांव मान घेवचो. आज आमची तोंडां गोड करच्याक खूब दान दिल्ल्या श्रीमान रॉनी मार्टीस हाणें मुखार येवन विकार बापांत हांव मान स्विकार करचो. खूब हाडच्याक वाहन धर्मार्थ वदक सून दिल्ल्या श्रीमान लॅन्सी पिरेरा हाणें मुखार येवन विकार बापांत हांव मान स्विकार करचो. मान दिल्ल्या विकार बापांक सायक बापांक आनी मान स्विकार केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आतां विकार बाप खणशी वांटून मान दिता. पयलें उपाध्यक्ष आनी विकार बाबा जावन खणशी स्विकार करची. उपरांत फिरगजेचे कार्यदर्शी आनी उपरांत सर्व समितीचो संयोजक ताणें मुखार येवचें आनी विकार बाबा जावन खणशी स्विकार करून मान स्विकार करचें. ताचे उपरांत सर्व वाड्याच्या गुरकार आनी गुरकारणींनी मुखार येवचें आनी विकार बाबा जावन मान स्विकार करचो. न मान मोरये तूं सदेव स्त्रिया भितर तूं सदेव. नमान मोरये तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. न मान मोरये तूं सदेव स्त्रिया भितर तूं सदेव. नमान मोरये तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. आमी पातकी भुरगीं तुजी दया दाखय. 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 धरून आमचे हात दिवन तुजो सांगात आमकां चलय. न मान मोरये तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं